पणजेच्या मळा वाठारांत रावपी एका 85 वर्सां पिरायेच्या जाणट्या बायलेची भांगराची पाटली आनी सरपळी एकल्यान चोरून व्हरपाची घडणूक घडल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही जाणटी बायल बेरेस्तारा सांजे वेळार आपल्या घरा भायर बशिल्ली तेन्ना चोरान तिची पाटली आनी सरपळी ओडून काडली आनी आपल्या स्कुटरी वेल्यान पळ काडलो। हाका लागून सुमार 500 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। पणजे पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। माझी सासू हांगासर सदांच भायरूच बसता। भायर बसता जाल्यार अशी केन्ना काय जावंक ना, पूण काल एकटो कोण आयलो, म्हाका खबर नासलें, हांव भितर आसलें त्या सायडीन भुरग्यां कडेन, आनी तिचो आवाज येता म्हणून हांव भायर आयलें पळोवपाक कितें जालें काय म्हणून, आवाज येयलो म्हणून पळयता जाल्यार तिच्या फुड्यान एक दादलो उबो आसा आनी तो पाटली ओडटालो। आनी हांवें कितें करता रे काय म्हटल्या बरोबर तेणी एक ती पाटली, तिचे हात सामके बारीक, ती पाटली सोमतीच हातान आयली आनी तेणी स्कूटर हांगासर टर्न करून दवरलेली व्हायट कलरची। वयरूच आसली हांगासरूच वयर आसली पायणीनूच। आनी भितर येतना आवाज बीन येवंक ना, अशी स्कूटर चडशी येता भितर येताना, तेणी कशी हाडली ती म्हाका खबर ना। सो कितें करता म्हणून हांव ते फाटल्यान धांवलें की लागीं हांगासून म्हाका लागीं आसलो न्ही, म्हणून हांव धांवलें त्या फाटल्यान हें करपाक, विचारपाक कितें करता रे काय म्हणून। जाल्यार तेणी स्कूटर, हांव तेच्या स्कूटरीक हात घालपाक आनी तेणी फाट करून गाडी स्टार्ट मारून ओडून घेवन गेलो, तेन्ना हांव पडलें। पूण तिची पाटली आनी काकण तेणी एक व्हेलें, पाटली व्हेली आनी एक सरपळी व्हेली आनी एका हातीची उरली तेची पाटली। कितें वळखीचो काय दिसला तुमकां मनीस? वळखीचो म्हणजे तो गाडयेचो नंबर हांव तितको नोट करून पावोंक ना, कित्याक हांव आबूज जालें तिका मारली बीन काय म्हणून, तिचो आवाज येयना जालो न्ही, ओ ओ ओ करपाक लागली ती म्हणून। जाल्यार पळयता जाल्यार तो काळोच आसा आनी तेणी लायट ग्रीनचो हाफ स्लीव्स शॉर्ट स्लीव्स आसलो शर्ट तेचो, आनी डार्क पॅन्ट आसा ब्लॅक कलर। मणी आसता पळय तेची सरपळी करून घेतलेली आनी त्या सरपळी गणपतीचे लॉकेट आसा आनी ते अखंड आसा गोल, आनी पाटली आसा ती तेची 6 पावणाची पाटली तेची ती। आताची रेट कर जाल्यार तूं 7 लाख क्रॉस करतलो, 7 लाख क्रॉस करतलो। आता 7 लाख कित्याक आतां भांगर वाडला न्हू रेटी।